राजकीय अज्ञातवासात गेल्ल्या मनोज परबाची सक्रिय कार्यकर्त्यांकडे बसका झाली. बसकेक आमदार विरेश बोरकार आणि हेर फुडारी आशिल्ले. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बसकेक मुद्दे आयले ते अशे: आरजीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी परत सक्रिय जावचे, लोकांचे मुद्दे घेवपाक परत सुरू करचे. लोकसभेक इंडिया आघाडी बरोबर वचूंक ना तो आरजीचो निर्णय सारको आशिल्लो म्हूण फुडारी उलयले. आता इंडी आघाडीत कितें चल्लां तें पळयात म्हूण इंडीतल्या वादाचेरूय चर्चा जाली. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक सगळ्यांनी तयारेक लागचे. गोंयच्या जमनींचो इशू मुखेल अजेंडा आसतलो. मनोज परब इतले दीस अज्ञातवासात कित्याक आशिल्लो काय कार्यकर्त्यांचो प्रस्न. ताका जाप दितना फंड नाशिल्ल्याचेर रजाव दिले. विधानसभे पयलीं जिल्लो पंचायतीच्यो वेंचणुको आसतल्यो. ताचेर फोकस करून विधानसभेची तयारी करपा विशीं कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन. आनीक कार्यकर्ते वाडोवपाक सगळ्यांनी यत्न करचो म्हूण बसकेंत सगळ्यांक सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.